हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सोबीत कायेचो देव आसा आनी तो आमच्या जिवितान काम करता. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ओ हालेलुया. या बेर अन्य भाषेन आम्ही देवाक दिन वाचूया. ओब्रहा सिखांत्र ओत्रमा सिखात्र लांदे. ओब्रहांतोलो ओत्रमा सिखात्र लांदे. ओ हालेलुया जीसस. ओब्रहांतो रोबो सिखात्र लांदे. ओब्रहांतो रोत्रमा सिखात्र लांदे. ओ हालेले शिखामांतो रोत्रमा सखाराबांते लेखे. लिब्रांत लमा शिखात्र लांदे. ओ हालेलुया. रोमकारांक पावलूची चीट अध्याय 1 आणि 6 आमकां सांगता, तुमी जेजू क्रिस्ताचे जावच्याक आपोवणे घेतला तातले. आणि 7 आमकां सांगता, रोमा शारान आसलेल्या तुमकां समेस्तांक, जांचो देव मोग करता आनी जांकां भक्त जावंक ताणें आपयल्यान, देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. मोगाच्या भाव भयणांनो, रोमकारांक पावलीची चीट आणि पावलू रोमकारांक सांगता की तुमकांय क्रिस्ताचे जावच्याक, जेजू क्रिस्ताचे जावच्याक आपोवणे घेतला, तुमी घेतला. मोगाच्या भाव भयणांनो, ते आपोवणे तुका आनी म्हाकाय आसा. स्वामी जेजू क्रिस्तान आयज तुका आनी म्हाका आपोवणे दिला आनी तुका आनी म्हाका चूज केला. आनी जी कोण देवान विचून काडलेली आन जांकां कोणाक देवाचे आपोवणे आसा, तांचो देव मोग करता आनी ती देवाची भक्त आसन, देवाची भक्ती करतात, देवाची भक्ती करूंक तांकां आपयला. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता, तांकां जोण एकल्याक बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती फावो जाता. आयज देवान तुका आनी म्हाका आपले भक्त जावंक आपयल्यात, कित्याक तो आमचो मोग करता आनी देवान तुका आनी म्हाका आपयला. देखून ती देवाची शांती आनी कृपा आमच्या जिवितान काम करता. मोगाच्या भाव, हर एका दिसा ज्या वेळार आमी देवा सांगाता आसता मोगाच्या भाव भयणांनो, त्या वेळार आमी देवाची शांतीचो अनुभव करता, देवाच्या कृपेचो अनुभव करता. कित्याक ही शांती आमकां संवसारान खंयच मेळोंक शकना. जावं ती आमच्या कुटुंबान, जावं ती आमच्या वावरान, आमच्या बिझनेसान, जावं खंय पासून. पूण खरी शांती आमकां आमच्या देवा लागीं मेवता. खरी कृपा आमकां आमच्या देवा लागीं मेवता. कित्याक आमचो देव शांतीचो देव. देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, जी शांती हांव तुमकां दिता, ती शांती तुमकां संवसार दिवंक शकना. मोगाच्या भाव भयणांनो, ज्या वेळार देवाचे आपोवणे आसता आनी जी कोण देवाक मानवलेली आसता आनी जांचो देव मोग करता, तांकां आपल्या शांतीन आनी मोगान तो भरता. आनी तीच कृपा तुज्या आनी म्हज्या जिवितान काम करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, ती शांती तुज्या आनी म्हज्या जिवितान काम करता, आमच्या कुटुंबांनी काम करता. कित्याक तो शांतीचो देव, तो मोगाचो देव, तो कृपेचो देव. कित्याक ताणें आमकां विजय केला. ताणें नांव दिलां विनर. वी आर विनर्स. आमी सोम्या जेजू क्रिस्ता भितर विजेते आसा. त्या देवाक ह्या वेळार दिनवास दिया. कोणी आमकां कितें म्हणूनी, पूण आमी देवा थंय विजयी आसा. मोगाचें देवान एक नवें नांव आमकां दिलां. तूं आनी हांव विजयी आसा. हे
कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। कहते थे कपटी मुझे भागते थे मुझसे दूर, पर खुदा ने ऐसे छुआ मुझे, अब रहा नहीं मैं याकूब। अपराधी नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराधी नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। अपराधी नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया तुझे नया नाम विजेता। अपराधी नहीं मेरा नाम, मैं बना हूँ करने अद्भुत काम। यीशु ने दिया मुझे नया नाम विजेता। ओ halabashindrele, o brasehera bashindranande, gloria mama serere beshirarara. Oh masira mandele. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सर्वेस्पर्धी, आमच्या जिविताचो तो राजा, आमच्या जिविताचो तो राजा. पळय देवाचें उतर कितें सांगता तें. पळय जॉन चॅप्टर 1 वर्स 10. पयलें जुवांचें पत्र पयलो 11 आनी 10. देवाचें उतर कितें म्हणटा तें पळय. आमी केदीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणत जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सवयना जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी केदीच पातक करूंक ना अशें आमी म्हणत जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचे सवयना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जोचें उतर कितें म्हणटा म्हाका जाणा. आमी जर अशें म्हणटा ना म्हजे लागीं कसलें पातक ना, प्रेज द लॉर्ड, तर देवाचें उतर म्हणटा तर म्हणजे म्हटल्यार अशे भाशेन म्हणटा हांवें कसलें पातकूच करूंक ना. अशें जर कोण म्हणटा तर तेची सभे म्हणटा देवाचें सत ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तुका आनी म्हाकाय पासून जाणा पातकां हर एक मनीस ज्या वेळार संवसारांत प्रवेश करता तो पातकां उदेशी करता. प्रेज द लॉर्ड. पातकां उदेशी करता. पूण आमचें डिक्लेरेशन कितें आसा. आमी कितें म्हणटा आमकां पातकाची ऑथॉरिटी ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार आमी जरी पातक केल्या तरी आमचे वयर पातकाचो मजुरी ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां पातकान पडोंकूच जायना. प्रेज द लॉर्ड. हें आमी कित्याक म्हणटा. कितें रिजन आसा आमकां पातकान पडोंकूच जायना. कित्याक ज्या वेळार आमी अशें म्हणटा त्या वेळार आमी पातकां पासून लांब रावता. प्रेज द लॉर्ड. डिक्लेरेशन तुज्या तोंडांतली उतरां खूब म्हत्वाचीं आसा. तूं जर म्हणटाय हांव पातकी ना, हांव पातकी तर कंटिन्यू तूं पातकानूच रावतलय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय हय देवाचें उतर कितें म्हणटा. आमी केदीच पातक करूंक ना, केदीच पातक करूंक ना हें आमी म्हणना. आमी कितें म्हणटा आमकां पातकान पडोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हेच्या वरवीं तूं जबाबदारी हाडटाय तुज्या कुडीची, तुज्या आत्म्याच्या वयर. आमेन. कितें जबाबदारी हाडटा. येस म्हाका जबाबदारी आसा, म्हाका पातकान पडोंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हें तुजें डिक्लेरेशन आसा. कितें तर म्हाका पातकान पडोंक जायना ना. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. कित्याक जर आमी अशें म्हणत आसा तर आमकां एक भितर एक आमच्या जिवितान एक मनान एक सेट जाता, येस म्हाका पातकाची ऑथॉरिटी ना. प्रेज द लॉर्ड. हे म्हाकाय जाणा, हे तुमकांय जाणा. कितें तर आमी हर एकली मनशां पातकाची ऑथॉरिटी पातकां वरवीं ह्या संवसारांत आयली. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्याच कारणा पासत देवाचो पूत ह्या सगळ्या पातका पासून मरण पावलो. आमेन. सो ज्या वेळार पूत मरोंक नासलो, ज्या वेळार जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हाज्या पातकां पासून मरोंक नासलो, तें ताका सगळें ठीक आसलें. पूण ज्या वेळार जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या पातका पासून मेलो, सो आतां तुका पातकाची ऑथॉरिटी रावना ना. म्हटल्यार पातकाचो ताबो तुजे वयर आसूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार पातक तुजे वयर राज करना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पातक तुजे वयर राज करना. पण देवाचें उतर कितें म्हणटा, पातक हे मनशा वयर राज करताले. प्रेज द लॉर्ड. पातक हे मनशा वयर राज करताले. देखून जेजू ख्रिस्त खाशा ह्या संवसारांत आयलो आनी तेणी आमचे वयर राज केलें आनी पातकाक खाला केलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळय आयज जर आमी इतली ना, आयज जरा घरून जरा आमी कन्फेशन करता. आमी कन्फेशन करता. आमी कितें करता, चलो हांव सांगता कशे भाशेन कन्फेशन करता. आमी वयता, आमी देवाच्या सेवकां लागीं वयता आनी कितें म्हणटा, हांवें हें पातक केलां, हांवें हें पातक केलां, हांवें तें पातक केलां. ओके, गूड. आतां आमकां देवाचो सेवक सांगता तुवें अशें करूंक जाय, अशें डिक्लेअर करूंक जाय, अशें तुजें पातक तुवें उच्चारूंक जाय आनी तुवें तुज्या पातकाची दूख धरूंक जाय. आमी कितें करता, येता आनी डिमी घालता आनी आमच्या पातकाची आमी दूख धरता. आतां म्हाका सांगात, दूख धरल्या उपरांत पातक बगासता, घडये बगासता. ओके, घडये बगासता. ओके. आतां तूं देव मंदिरांसून भायर येता आनी देव मंदिरांसून भायर येयल्या उपरांत तुका कोण तरी एक मनीस मेवता आनी त्या मनशा वांगडा तूं उलयता वायट उतर उलयताय. पातकान पडलें. यस, पातकान पडलें. बरें, एक कोण तरी एक वस्तू तरी वयता, तुजी नजर तेचेर वयता आनी तूं पातकान पडत जायना, पडटलें. म्हटल्यार कितें, आतांच तूं कन्फर्मेशन करून येयलें, कन्फर्मेशन करून आयलाय आनी रोखडोच तूं वचोन पातकान पडटाय. हेचो अर्थ कितें, तुजे वयर पातकाची ऑथॉरिटी आसा. आमेन. पातकाची ऑथॉरिटी. सो अशें तर जायना ना, तर आतां हांव पातक करता, परत वयता, परत वचोन पाच्या, अशें जाल्यार हर एका मनशाक आमकां सदांच आमच्या जिवितांत आमी पातक उच्चारण करीतच रावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. ना. आतां सर्वेस्पर जेजू क्रिस्तान कितें केलें, सर्वेस्पर जेजू क्रिस्तान अशा भाशेन केलें, ज्या वेळार तूं तेका उच्चारताय, तूं तेका स्विकारताय, तूं तेचेर विश्वास करताय, तर तुज्या सगळ्या पातकांचें भक्षणें ऑटोमॅटीक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. खंयच्या मनशाक आमची पातकां भोगसूंक जायनात, एकल्या सर्वेस्परा देवा बगर. आमेन. आनी खंयच्याच मनशाक आमच्या पातकां पासत विनती करूंक जायना, एकल्या जेजू क्रिस्ता बगर. आमेन. बायबल कितें म्हणटा, एकलोच जावन आसा तो जेजू क्रिस्त, जो तुजे पासत आनी म्हजे पासत मध्यस्थी करता बापा लागीं. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक हांव म्हणटा, कित्याक आनीक कोणाक म्हाज्या आनी तुज्या पातकां पासून मध्यस्थी करूंक जायना, कित्याक मध्यस्थी करूंक जाय जाल्यार तेका पवित्र रक्ता वरवीं मध्यस्थी करची पडटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी असो कोणूच ना ह्या संवसारांत जो आपल्या रगात वारोवन तुजी पातकां दितलो असो. आमेन. कोणूच ना. सो हर एक मनीस ह्यो पातकी आसा. मागीर देवाचें उतर कितें म्हणटा, तेचे पासून प्युअर रगात जाय, तेचे पासून एकदम क्लियर रगात जाय, तेचे पासून एकदम पवित्र रगात जाय. तेका आमी म्हणटा निष्कलंक रगात. आमेन. म्हटल्यार तेका कसलो कलंक ना, होली ब्लड. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र रगत. आनी ते पवित्र रगत कोणा लागीं असलें, ते पवित्र रगत जेजू लागीं आयलें. प्रेज द लॉर्ड. आतां हें जेजू लागीं कशे भाशेन तुमी म्हणटा जेजू लागीं पवित्र रगत असलें, पळया जॉन चॅप्टरान पयल्या अवेसरान कितें म्हणटा, हाका मनशांनी जल्माक घालूंक ना, एका कुडीच्या वंडावणीन तो जल्माक हाडूंक ना, पूण देवान जल्माक घातला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त असो एक
मनीस असलो जो कुडीच्या पातका वरवीं संवसारान येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. कुडीच्या आशे वरवीं संवसारान येवंक ना, पूण तेका जल्माक घालतलो सर्वेस्पर देव आसलो. प्रेज द लॉर्ड. सो तेचें जिवीत तेचें सवय असलें आनी तें जिवीत पवित्रतायेचें असलें. पळयात, जर जेजू क्रिस्त पातकी असलो आसतो जाल्यार तेका तुजे आनी म्हजे पासून मध्यस्थी करूंक जातली नासली, कित्याक तेचें ब्लड अपवित्र आसतलें. पूण जेजू क्रिस्ताक देवान जल्माक घातला जाल्यार तो संपूर्णकायेन पवित्र आसा आनी पवित्रतायेन तो रावता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तेचे भितर ताकद आसा तुज्या आनी म्हज्या पातकान पासून वखसांनी जोडूंक. प्रेज द लॉर्ड. आमकां अशें म्हणून जें न्हू, हांवें 5 वाती लायल्यो जाल्यार म्हाजी पातकां भगसतात, हांवें 4 फुलां घातली जाल्यार म्हाका बॉक्सांनी वता. ना, बायबल कितें म्हणटा? जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12, प्रेज द लॉर्ड, 13 कितें म्हणटा? हाका रक्तान न्हय, जो हाचो पयलो विसर 13वी ओळ, हाका रक्तान न्हय, कुडीच्या वंडावणेनूय न्हय, मनशाचे खुशयेनूय न्हय, पूण देवान जल्म घातला. प्रेज द लॉर्ड. तेका देवान जल्म घातला. आतां देवान जल्म तेका कसो घातलो? लूक चॅप्टर 1 वर्स 35 क्लियर म्हणटा, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी परमेश्वराची शक्ती तुका सावी घालतली. सो जेजू क्रिस्त जल्माक येयलो मनशाचे खुशयेन न्हू, तर पवित्र आत्म्याच्या बळान. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्यान. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्म्याच्या प्रेझेन्सान. आमेन. सो मरियम आईच्या कुशवेन जो गर्भ सांबाळलो, तो गर्भ पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन गर्भ सांबाळलो. आमेन. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन. प्रेज द लॉर्ड. समजून घ्या. सो जो गर्भ पवित्र आत्मे वरवीं जल्माक येयलो तो पवित्र आसलो. प्रेज द लॉर्ड. देखून तो पवित्रतायेन तुजी आनी म्हज्या पातकांका नितळ करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, देवाचें उतर कितें म्हणटा? जर तुमी बायबल वाचतात जाल्यार 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 7. प्रेज द लॉर्ड. 1 जॉन जो हाचो पयलीच पत्र, पयलो अवेसोर आनी 7वी ओळ. जेजू ताच्या पुताचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध, निर्मळ, नितळ करता. आमेन. जेजू ताचें रगत आमकां सर्व पातकांतली शुद्ध आनी नितळ आनी निर्मळ करता. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू लागीं ती ताकद आसा तुज्या आनी म्हज्या पातकांका नितळ आनी निर्मळ करूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही प्रोसिजर अशी आसा, एक पावट तुवें तेका जिवितान घेतलय जाल्यार तेचो शिक्को तुजेर बसता. आमेन. तेच्या रक्तान, बायबल कितें म्हणटा? जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां विकती घेतल्या. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां देवान विकती घेतल्या. सो एक पावट विकती घेतल्या उपरांत आमकां परत इकूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. एक पावट आमी विकती घेतल्या उपरांत आमी बापाची जाल्या. प्रेज द लॉर्ड. आमी त्या देवाची जाल्या. जर देवाची जाल्या उपरांत सैतानाची ऑथॉरिटी आमचे वयर ना, पातकाची ऑथॉरिटी आमचे वयर ना, कसल्या शिकपणाची ऑथॉरिटी आमचे वयर ना, पूण संपूर्णकायेन एक सामर्थ्य बरें जिवीत आमचे भितर आसा. आमेन. संपूर्णकायेन सामर्थ्य भरलेलें जिवीत. आयज हर एका वेळार तुमी विजयी आसात. हांव कित्याक डिक्लेअर करता, हांव कित्याक परतून तुमकां सांगूंक सोदता, तुमी लूज ना, तुमी हरलेली ना, तुमी हर एका वस्तू वयर विजयी आसात. कित्याक सर्वेस्पराचें रगत तुमकां शुद्ध आनी निर्मळ आनी नितळ करता. प्रेज द लॉर्ड. त्या रक्ता वरवीं तुमची पातकाची ऑथॉरिटी तुमच्या वयर रावंक ना. त्या रक्ता वरवीं तुमचे कसलेच वायट संबंध ना. ते सगळे नायशे जाले. वीथ जनरेशन कर्स, वीथ जनरेशन श्राप जे कितें आसा ते जेजू क्रिस्ताच्या रक्ता वरवीं नितळ जाले. प्रेज द लॉर्ड. श्राप कित्याक लागून येतात? श्राप येतात संपूर्णकायेन पातकाक लागून. प्रेज द लॉर्ड. पूण बायबल कितें म्हणटा? तेच्या रक्ता वरवीं हांव नितळ आनी निर्मळ जाला जाल्यार आतां आमकां वेगळें जावची गरज ना. आतां हांव ऑलरेडी जाला आनी सर्गीच्या
पळयात बाबा, देवाची उतरां ना शुद्ध, नितळ आनी सोबिवंत आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळय, जायते फावटी आमी तेच म्हणून आसा, म्हाका भगस देवा, म्हाका भगस देवा, म्हाका भगस. आमी परतून परतून म्हणटा, हांव पातकी, हांव पातकी, हांव पातकी. अरे, देवाक एकूच टायम आमकां सजमाता तूं पातकी आसाय, आनी देवाक तुजो आवाज आयकोंक येयना. जर तूं परतून परतून म्हणटा हांव पातकी, हांव पातकी, तर तूं तुजे डिक्लेरेशनाक गॅरंटी दिना देवान म्हाजी पातकां भगसली म्हणून. आमेन. सजमाता जस्ट हांव म्हणटा हांव पातकी, हांव पातकी, हांव पातकी, हेचो अर्थ आसा देवान तुजी पातकां भगसूंक ना म्हणून तूं परतून म्हणटा हांव पातकी, हांव पातकी, हांव पातकी. ना, देवान तुजी एकूच टायम पातकां भगसली. प्रेज द लॉर्ड. आनी आतां तुका सर्गीच्या राज्यान राजा कसो दवरता. आमेन. सर्गीच्या राज्यान तेची आपल्या स्वातीचेर राजा कसो तुका दवरता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात बाबा, देव सोबीत आसा आनी सोबीत आपल्या उतरा वरवीं तो आमकां नितळ आनी निर्मळ करता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जस्ट एग्जाम्पल घेयात. हांव जर म्हणटा अरे हांव पातकी आसा, हांव पातकी आसा, तर तुमचे 5-5 मिनटांनी पातकां जायतूच रावतली. कित्याक पातकाची ऑथॉरिटी तुमचे वयर आसा. जशें आमी एका जागेर वचोन येयल्यारूय पासून आमी पातकान पडोंक जाता जाल्यार आमी लायफभर पातकान पडटले आनी लायफभर आमी पातकीच रावतले. ना, आमकां लायफभर पातकी रावंक जायना. कित्याक 2000 वर्सां आदीं तेणी तुज्या आनी म्हज्या पातकान पासत रगात वारयलें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, एक उतर घेता आनी थांबयता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 कितें म्हणटा? जोआचो 3रो वेसोर 16वी आनी 17वी कितें म्हणटा? देवाची उतरां अशा भाशेन म्हणटा. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपलो एकलोच पूत तुजे आनी म्हजे पासत समर्पण केलो. एकलोच पूत. रिजन कितें तर तुजो नाश ना जावच्या. सो पळयात, इम्पॉर्टंट, जेजू क्रिस्ताचो ह्या संवसारान येवचो पर्पज कितें आसलो? तुजो आनी म्हजो नाश ना जावच्या. तुजो आनी म्हजो नाश कित्याक लागून जाला? तुजो आनी म्हजो नाश पातकाक लागून जाला. पूण ज्या वेळार जेजू क्रिस्त येयलो तेणी संपूर्णकायेन तुजी पातकां आपणाचेर घेतली आनी आतां संपूर्णकायेन तुज्या आनी म्हज्या पातकांचो नाश जाला. प्रेज द लॉर्ड. तेणी तुजी सगळीं पातकां आपणाचेर घेतली. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं पातकां आपणाचेर घेतली. देखून तूं आतां फ्री जालाय. तुका पातकाची ऑथॉरिटी ना, तुका पातकाचो प्रभाव ना, तुका पातकाचें सामर्थ्य ना. प्रेज द लॉर्ड. पूण तुजे भितर आसा तें जेजू क्रिस्ताचें जिवीत. आमेन. सो खुशाल जाय. आमकां पातकान पडोंक जायना कित्याक आमचे भितर देवाचें जिवीत आसा. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जेजस. ह्या वेळा पासून हे म्हज्या भुरग्यां पासून ती सोबीतकायेन वाडटात. ती सोबीतकायेन तुजी उतरां कानार पडटा. पळयात बाबा, ज्या वेळार देवाची उतरां आमच्या कानार पडली त्या वेळार पवित्र पुस्तकान जायती मिलागां जाली. फकत देवाची उतरां कानार पडोंक. सो ह्या लायफान तुमच्या तेची उतरां वरवीं जायत्यो मिलाग्यो जातात. जायत्यो मिलाग्यो जातात. आमेन. आनी हे तुमच्या जिवितान काडटात.